एक चूक ते कोण भोगताली तो आता पैसा लावता काळची दाराव एक वस्तुरी जिवितान सुख मेळयता सुख पासून मोचे राहिले तर ताका बोटान खेळयता सुखी जीवित मोचे सारू दुसऱ्याचे जीवित सोडयता काळजीदार हांव देखून सुखाचे दिसे पळयता काळजीदार हांव देखून सुखाचे दिसे पळयता शी 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 कितें जालां कितें काम ना ते विचार म्हज्या लागीं शी 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 लोकांच्या दिण्याच्या उतरांनी हे म्हजे कान चिटोवन गेले शी थंयसरूच गेले म्हजे मोन लागोना तूं असो टेन्शनान आसलेलो म्हज्यान बिलकुल पळोवंक जायना पळय पाप केले म्हणटच पापाची जाप दिवचीच पडटा न्हय आनी तूं तांचे घेवन कित्याक कितें घेवन बसोन येता कितें जाली म्हाका ते मेले सारके आनी उरले सारके म्हाका ताचे पडोवना पूण वो आमचो आसा ताका कोण सोदमयतलो आपली धूव म्हणून आख्खो गांवभर सोदून भोंवता तुवें नांवाची घाण केली ती पळयना आपली धूव खंय एका बापायचे काळ दिसते एका बापायक आपली दुयेची पापां केन्नाच दिसती पडना आरे तुका इतलें टेन्शन जाता जाल्यार दोगांय घरांतले भायर घाल हे कशें जालें कित्याक जावंक जायना डार्लिंग तूं असो टेन्शनान आसलेलो म्हज्यान बिलकुल पळोवंक जायना हांव जाणा तुजो डॅडी ताका ह्या घरांत खंयच्यान ना खंयच्यान सोदून हांगासर हाडटलोच म्हणून चोरी तो ते दोन ह्या घरांत आयले जाल्यार ह्या घराची शांती पिड्यार जातली ह्या घरांत टेन्शनां वाडटलीं देखून हांव म्हणटा तुवेची सांगताक पायकोय घरांतलो भायर घाल प्रॉब्लेम सारखे उलयले तूं जर तर पायक ह्या घरांतलो भायर घातलो जाल्यार प्रॉब्लेमच सॉल्व तुवेच्या सांगताक ह्या घराची शांती मेळोवंक सूख आमकां परत मेळोवंक डॅडीक ह्या घरांतलो भायर घालचोच पडटलो वय डॅडीक भायर हांव घालतलोच एक म्हणला डॅडी भायर घालतलो हें घर ती मारलें हें घर तुज न्हवऱ्या अरे हें घर डॅडी न्हवऱ्या आनी जाय जाल्यार डॅडीन तुका भायर घालपा जाता भायलांक आयकून कांयच्या काय उलयता फ्राक्शनांनी आमच्या घरच्या बांदकोडींनी मोदे पडोवंक तूं कोण हें बरें मेळटा का पणसा भिकोण आनी हांव तुमची मोदी पळा हांव आतां एक सायडी पळा तुमची मोदी हांव पळा आनी पायचे आनी पुता मदी पळा तूं कोण हय हांव ताच्या सक्रामेताची बायल कोणागे भोज बासपाक काय आयलें मुगो बायल वयले तोंड आनी कितें सांगता आतां हिंगार अरे तुगे बायल मुकोड्या व्हडली तोंड करून उलयता आनी तूं बायजोळा भाशेन चोयता आय एम टेलिंग यू डोंट बिकम अ वुमन्स ब्रेडमॅन वुमन्स ब्रेडमॅन हय म्हणजे कितें म्हणजे बायलांच्या पोदेर जायना का इंग्लिशीन मारलोय का आयलं काय तू म्हणून स्वतः बायलेचो पोदेर म्हणून बायला पोदेर ना तू अरे बायलेक आयकता कितें म्हणाय बायला पोदेर ना बायलांक आयकून मायक पायक भायर घाताच्या भुरग्यांक कितें म्हणाय बायलांक पोदेर ना अरे तुगे कितें खबर आहा बायलां सायट म्हणली थोड्यो बायलो आसा आई वा बेस्ते वयल्या डार्लिंग 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 म्हणाय आनी घराक काळींग करून दवरताय थोड्यो बायलो आसा आय शाना 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 म्हणून उलयताय आनी गोवा खाना खान वयताय थोड्यो बायलो आसा आय आंखमारपणा भुरग्यां जल्म हाडटाय आनी रस्ते आसून नायक जाताय तूं कितें म्हणा दाडा थोडी लागली कितें अरे ते गांवील बरें चोय जाल्यार कितें जालां तुका सगळोच गांव आयला बरें ना कितें तूं हे ते कांय जालां रे हांवें ती बरी दोन घरां उतरां मारलो मरे ते गरमी जाली स्टेजीर तेजे चड गरमी जालें त्या सारकें अरे गुड न्यूज आहा तुमकां गुड न्यूज हय कसलो रे अरे आमगेल्या सायबांत गेले भयणी सोदून काडी कोणी सोदून काडी सोदून काडी आता पुलीस स्टेशनाचेर या
आमगेला व्हडलो साहेब ते गेलो स्टेटमेंट घेता ते बायलेचो उपकार सांगत ते आणि तेचो तो ड्रॉइंग काढाय ती बायल किसो दिसता ते केस केसो आय हायट केसो ड्रेस केसो घालले हे सगळे सोदून काढाय आणि आनी वगत नाका 8 दिसां भितर ती बायल शेली आणि ती बायल म्हाका मेळ्ळी न्हू हांव पूण एकूच आपण वतो एकूच पूण आमगे साहेबान तो व्हेरी डेंजर त्या जाती बायल आणि दादलो मुचयना तो ते बायलेल्या ढारो सॉरी 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 एस गेलो एस उपातो काही नाकाचे पडा शी हांव घेसो मिस्टेक जालो सारको हात केलाले पोत ते कोता इतलो अरे वेगळीच ती बायल पुलिसीच्या ताब्यात मेवल्या प्रो ते दोदिरे होलकट होस्तरेक लागून या घराची आमच्या शांती पिढा झाल्या होय वेगी ते बायलेक सापडा आणि बरी कोणाक सजा दिया ते आणि सजा दिना ती बायल म्हाका मेळ्ळी ओलो राज हाडपाचो कोणी करपाची वयर आंब्याचे मारपाचो गळ्यार घालपाचो आणि तो राज हाडपाचो आणि उडोवन कोण आसता तो जाणटो हांवूच तो टेबल ना त्योच तरी सांबाळपाक बसलो म्हाकाय मातसो दुबाव गेला वयता साहेबा मेळटा आनी सगळें इन्फॉर्मेशन दिता देन गूड बाय ऑल द बेस्ट देवा लागी वेगी मार ती हलकट दोदिरी वस्तुरी बेगीनच पुलिसीच्या ताब्यात मेवल्या प्रमाणात ते दोदिरे वस्तुरेक लागून या घराची शांती पिढ्या झाल्या आमचे सूख उडून गेले आसा प्लीज देवा लागी मार या बाया ह्या घरान कोण रावतलो आणि रावचो ना ते हांव ठरयतलो तेणी जावन असो पापी जाल्यार पापी मुशा घेवन तूं ह्या घरान परत कित्याक आयलो आतां सद्याक सिद्ध जाला की म्हजी तूं निरपराधी म्हणून यो बाय सिद्ध जाला म्हजी तूं निरपराधी म्हणून त्या पासत हांव कोणाकूच विचारी नासतना कोणाचीच भिरांत नासतना तिका म्हज्या घरान घेवन आयला आनी आतां ते हांगाच रावतले कोणाकूच अधिकार ना म्हजे तुवें बोट दाखोवन ती अपराधी म्हणून वेल्यान ह्या समाजान म्हजे तुवेक रेस्पेक्ट दिवंक जाय म्हजे तुवें ह्या समाजाक दाखोवन दिना मनीस कोणाचो काय दो कितें पळयतो पूण ते जावन असो पापी होय होय नाका जाल्या पुराणी तुका उलयतात हे म्हज्यान पळोवंक जायना बाय तुवें पुलिशेन तुका विचारलें कोण ती वस्तोरी सांग तिचें नांव पूण तुवें तोंड उगून ताका सांगूंक नाय कित्याक हांव तुजो डॅडी हांव तुका बरो वळखता आनी हांव जाण तूं ते वस्तोरेक वळखताय म्हणून तरी आसतना तूं तुजें तोंड उगडून कित्याक सांगनाय कित्याक जोरी तर हांवें म्हजें तोंड उगडीत जालें म्हज्या चोडा मोगाच्या मनशाचो फुडार पिड्यार जातलो डॅडी आणि ताचो फुडार राखून तूं तुजो फुडार पिड्यार करताय लोकां कडच्यान नाका जाल्लीं उतरां येताय बाय तूं जाणाय आयज तुजे कोरमेक लागून हांव तुजो भाव तुजी ओणी कितले उणेपण भोगतात पळय ती ओणी तुज्या वर कितें कितें चिंता
जाल्यार तुजें तोंड उगड आनी ताची तोंडां बंद कर. ना तू कशें जाय करपाचें नाही न्हय. आता म्हजो सोपूत तुका. वय म्हजो सोपूत तुका. जर आयच्या दिसा भितर तूं ते वस्तुरीचें नांव सांगू न्हय जाल्यार फाल्यां ह्या तुज्या डॅडीची तुका मेलेली कूड पळोवन मेळटली. अशें म्हणून नाका प्लीज म्हजें तोंड म्हाका उगडूंक लायला काय. हांव तुजें एक आयकूंक तयार ना. जरी तर तुका जाय तुज्या डॅडीक फाल्यांची अशी जिवा पडलेलो जाल्यार ते वस्तुरीचें नांव सांग. सुपूत घेवन तूं म्हजे कडच्यान नांव मागोवन घेता. बरें आसा पूण डॅडी तुवेंनूय म्हाका एक सोपूत दिवचो पडटलो. जें नांव तुका हांवें सांगतोच तें नांव तूं कोणाकूच केन्नाच गमोवचो न्हय म्हणून. आसा तूं कबूल सोपूत दिवं दिताय म्हाका तुजो सोपूत. वय गो वय बाय सांग सांग ते वस्तुरीचें नांव सांग. कोण ती? तशें जाल्यार आयक ती वस्तुरी दुसरी आनी तिसरी कोणूच न्हय पूण तुजीच सून तानिया.